दीस सोमार, फेब्रुवारीची 17 तारीख 2025. पहिले वाचप, उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 4, वळ 1 ते 15 आणि 25. मनशान एवे आपले बायलेकडे एकवट केलो आणि ती गर्भेस्त जाली आणि कायनाक प्रसूत जाली. तिने म्हळें, सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चेरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. आबेल गवळी जालो आणि कायन शेतकार. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलानी एक प्रथमजनीत बोकरो आणि ताची सरब अर्पिली. आबेल आणि ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवली, पूण कायन आणि ताची भेटवणी ताका मानवली ना. देखून कायनाक खटीन राग येयलो आणि ताचें तोंड बावलें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? तूं जर बरें करशी तूंय कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरो करिनाय, पातक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तुजेशी आसा ताची वडणी, पूण तुवें ताचेर जैत दवरूंक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आणि ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेणा. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हळें, कितें केलें तुवें? आयक, भुंयतावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका भोब मारता. देखून तुजेर शिराप पडूं आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वारयल्लें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, ते धरणी वयलो तूं भायर धांवडयल्लो जावं. तूं भूंय वचतलोय तरी ती तुका फळ दिवची ना. पृथ्वेर तूं परपोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेस्पराक म्हळें, म्हज्यान सोसूंक जायना तसली शिक्षा ही. पळय, हे भुंयतलो तुवें म्हाका भायर घालाय. तुजे नदरेतावन हांव लिपोवन रावचें पडटलें. पृथ्वेर पारपोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडटलें. हांव मेळ्ळो जाल्यार कोणीय म्हाका जिवेशी मारूंक शकतलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, तशें न्हय. जो कोण कायनाचो जीव काडटा ताचे कडचे 7 वांट्यांनी फरक पळोवन घेतले. देखून कायनाक कोणीय जिवेशी मारिनाशें करूंक सर्वेस्परान ताचेर एक मोर मारली. आदावन परतून आपले बायलेकडे एकवट केलो आनी ती एका चेरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली आनी तिणें ताका सेत म्हणून नांव दिलें. तिणें म्हळें, कायनान जिवेशी मारिल्ल्या आबेलाच्या जाग्यार देवान म्हाका आनी एक पूत फावो केलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 49, 1 आनी 8, 16 BC तावन 17, 20 तावन 21. श्लोक, दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. देवाचो देव सर्वेस्पर उदेंतितावन अस्तमतेपर्यंत असलेल्या भूनिवासींक आपले सदरे मुखार जमोवंक फर्माण दिता. तुज्या यज्ञा विशांत कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलियो सदांच म्हजे मुखार आसात. श्लोक, दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें फुटवता? म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक? तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय.
श्लोक दिन वाचनेचो यज्ञ देवाक भेटया. सुस्त बसोन तुज्या भावांक तूं कातरताय. एकस आनी तेस कुशींतल्यान आयलेल्याचे बदलाम घालताय. असली तुजीं कर्तुवां आसता हांव वगो रावलो म्हणून देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय वे. श्लोक दिन वाचनेचो यज्ञ देवाक भेटया. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा आसोमी. म्हजे मरिफात केल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वसूंक जायना. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 ओळ 11 तावन 13 पर्यंत. त्यावेळी थोडे फारीजेव जेजू सरशीं आयले आनी ताचे लागीं तर्काक रावले. ताका पारखून पळोवचे खातीर ताचे लागीं एक दैवीक खुणा मागी लागले. इतलें आयकून आपल्या जिवा भितरच सुस्कारून तो म्हणालो, ही संतत कितें म्हूण खुणा मागता? हे संततेक खुणा बिलकूल मेळची ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगता. तितल्यार तांकां पाट घालन तो परत्यान मचव्यार सडलो आनी पेल्या तडीक उतरलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भावार्थ असलेली खुणा मागिनात बगार देवाचे सक्तेचेर आनी जाणवायेचेर पातयेवन जियेतात. पूण बेविश्वासी असलेल्यांक कितली खुणा दिल्यारी तांचो भावार्थ घट जायना. बगार रेवेर बांदलेल्या घरा बरी अशीर, अस्कत आनी पोकळ. केदाळा मनशांक पारखून तांचे ते संबंध बांदता ते दाळा तांचो बांद चड तेंपाक बाळवाना. बगार वाऱ्या वादळाक तो अळवता. खरो संबंध वा बांद जावं देवा थंय वा ताणें रचलेल्या मनशा थंय विश्वासान आनी गूंड भावार्थान आसा तो संतोषाचो आनी समजणेचो जावंक पावता. मनीस केदाळा तो दुबावी जाता ताका सक्कड हळदुवें दिसता. परजळचे सक्कड भांगार जाता. पूण दुलोबी मनशाक देवाचे रचनेचेर नदर लायतना ताका देवाचें नीज रूप दिसता आनी देव सैब कितें म्हूण कळीत जाता. मनशान आपुणूच बळवंत म्हूण चिंतल्यार ताच्याकी व्हड पिशेपण वा उणेपण कितेंच ना. कुडीच्या हर सांद्यान आपलो वावर केलो तरी मनशाचें गिन्यान आनी सकत पावना. बगार देवाचो हात गरजेचो. हो हात वर्त्या भावार्थान स्विकार करूया.